Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मायनिंग बंदी उपरांत 8 वर्सांत एमपीटीत चित्रूच बदलला. बंदर न्यासाच्या उलाढालीची दिशाच बदलल्या. मोठ्या प्रमाणात मीन एक्सपोर्ट करपी एमपीटीन आता नित्याचो खर्च काडूंक इम्पोर्टांत लक्ष घाला. एका तेंपार वर्साक 62.5 मिलियन मेट्रिक टन हाताळपी पोर्ट आता फक्त 16.02 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हाताळटा. 2012 आदी मायनिंग बंदी लागू जावच्या आदी एमपीटी जितलो कार्गो हाताळटाली त्या मानान आता फक्त 32% कार्गो. 2019-20 1.46 मिलियन टन मीन, स्टील फिनिश प्रोडक्ट 1.22 मिलियन टन आणि बाकीचो कार्गो कंटेनर धरून सुमार 3.15 मिलियन टनूच एक्सपोर्ट जाला. तशेंच कोल आणि कोक 9.57 मिलियन टन आणि 0.57 मिलियन टन मीन इम्पोर्ट केला. 3.03 मिलियन टन बाकीचो माल इम्पोर्ट केला. एकूण 12.87 मिलियन टन इम्पोर्ट जाला. पोर्टाच्या उलाढालींतल्यान ह्या वर्सा गोंय सरकाराक 425.97 कोटी रुपया येणावळ. पोर्टात 1465 कामगार आसात. तातूंत 1105 गोंयकार, 360 भायले, 4240 पेन्शनरांतल्यान 3394 गोंयकार, 864 भायले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.